कळंगुटे गाजत आशिल्ल्या बऱ्याचशा विशयांचेर आयतारच्या ग्रामसभेत चर्चा जाली। कलंगुटान चलपी बेकायदेशीर डान्स बार, मसाज पार्लर, टाउट्स अशा साबार मुद्द्यांचेर चर्चा जाली। 2 दिसा फाटींच एसटीपी प्लांटांतल्यान प्रक्रिया जायनासतना घाणयारे उदक बागा न्हंयत सोडिल्ल्यांचेर कडक कारवाय करपाचो थाराव लेगीत ग्रामसभेत जाला। Like now, the public issue is about the Baga plant, sewage. Then touts, dance bar, where Panchayat is not giving licenses for dance bars and clubs. We told them that this is the process. Requesting MLA Michael, एक रिवर्स पाइपलाइन जर प्रपोज केली, इट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस। म्हाका दिसता ती रिवर्स पाइपलाइन गरजेची आसा, कित्याक आमची बागा क्रीक हे सरपंच सेड बागा क्रीक इज अ लायफलायन। इन दी एंड इफ सीवेज इज लेट इन द क्रीक, आर बिजनेसीस विल गेट हॅम्पर एंड होल ऑफ कलांगूट विल गेट स्पॉइल्ड। म्हाका दिसता सावतावाडो खबरावाडो पब्लीक येवपाची बंद जातली इफ द सीवेज इज लेट इन द बागा क्रीक। वी जस्ट कॅनॉट से स्टॉप इट, वी नीड टू गिव अ सोल्यूशन एट द सेम टाइम। थँक्यू। हांवें इश्यू म्हणलेलें ते रेजोल्यूशन लास्ट टायम हांव उलयल्लो पळय 2021 रेजोल्यूशन घेतलेलें पळय, ती मातशी कॉपी आहा। पानपट्टी शॉपां, आयस्क्रीमी शॉपां आनी म्हणजे डॅन्स बारां हे सगळे बंद करतले आनी नेंग लायसनाय दिवचें ना म्हणून मसाज पार्लरांक बी। पूण ऑलरेडी मसाज पार्लरान तीन चार तरी हांवें पयलें न्ही जाल्लेली आहा। सो हांवें ताका क्वेश्चन केल्लें आमच्या हेका आमच्या सरपंचाक। तो सांगता आमी जर लायसनां दिना तर मसाज पार्लरांक जाल्यार ते म्हणटा डायरेक्टर ऑफ पंचायतीसून घेवन येता म्हणटा, थंयसून हाडटा म्हणटा। सो हितून हांवें दिसता कितें पंचायत आमची हेल्पलेस खंय जाली न्हू। रेजोल्यूशन घेता आनी लायसनूय दिता जाल्यार मागीर फायदो कितें? हेचें कितें तरी जावंक जाय न्हू सोल्युशन। लास्ट टायम आतां पळय तो रेड जाल्ली पळय, मातशी प्रूफ आहा, कित्याक आमच्या सोयऱ्यांचे हेका तो हे आहा हेअर कटींग सलून आहा। सो हेअर कटींग सलूनांतलो तो भुरगो दिसता भायर उबो आसलो शॉपाच्या भायर। हे कोणी येयले खंय आयला गोवा म्हणून टी शर्टां घालून 3-4 जाण, आनी ताका कितें जाल्लें तुमी इधर क्या कर रहा है? तेणें सांगलें आम सलून में मसाज करता है। तेणें सांगलें हां सलूनान हेअर कटींग सलूनान हेड मसाज करतात न्हू, कसली मसाज कितें तें ताका करूं ना। मसाज हां म्हणटना फुडें ताका घेतलो आनी येलो खंय, आनी ताका हितून तेकाच न्हू कोण रेंट बायकी थंयसर कोण भाड्याक दितात, कोण तेंकाय थोड्यांक गेल्या खंय तरी। कितें तें सारकें सांगूंक जाय न्हू। आतां कालावडचे पुलीस येवंक ना, दुसरे पुलीस स्टेशनांतले पुलीस येयले म्हणटा, ते पासून पुलीस येयना जाल्यार कितें तें सिस्टम जावंक जाय न्हू। मसाज पार्लराक थंयसर बरयल्लें आसा न्हू, हे मसाज पार्लर थंयसरूच आसतलें न्हू ते टाउट्स हाडून आनी बायकीनी भोंवतात ते हितून आसना ते। हांव म्हणटा कितें, हांव म्हणिना कितें पुलीस बरें काम करता काम, पूण मातशें तेंच्यांनी मातशें हें जावन करूंक जाय, कित्याक आमकां कितें दिसपाक तें आमकांच दिसता।